मुंबय हॉस्पिटलांतल्यान येवन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक गोंयांत 2 दीस जाले। मुंबय लिलावतींतल्या खाटीवेल्यान उठून येवन थेट बजेट मांडपाची जिद्द, चिकाटी आनी इच्छाशक्त दाखोवपी ह्या हटयोग्यान शुक्राराक केलें कितें तातूंत दर एकल्या गोंयकाराक इंट्रेस्ट। शुक्रारा सादारण आदेसभर रेस्ट घेतले उपरांत सांजे तो आशिल्लो तसो कामाक लागलो। मुख्यमंत्र्याच्या कचेरेचो सगलो सेटअप घराच, ताळगांवच्या फ्लॅटार। सांजे 5 वरांचेर सच्चे भशेन फायली मागोवन काम सुरू। म्हत्वाच्यो तितल्यो फायली एक चाळ्यो, कांय बारीकसाणीन वाचल्यो, थोड्यांचेर शेरे मारले, कांय क्लियरूय केल्यो। प्रकरणां आसात तशीं। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शुक्रारा सकाळचो आदेसभर रेस्ट घेतलो। सकाळी जीएमसींतल्या एका सिनियर दोतोरान ताका तपासलो। सप्तकभरात खंयच्यो म्हत्वाच्यो बसका चुकल्या तांचें लिस्ट अधिकाऱ्यां कडेन मागलें। ताणें मागयल्ल्यो फायली सांजे 5 सुमार ताचे कडेन पावल्यो। ते उपरांत पर्रीकारान फायली पळोवंक सुरवात केली। शुक्रारा ताचे बरोबर सीएमओतले ताचे लागचे दोगूय अधिकारी ना। दोगांकूय थंडी जाल्ल्यान तांकां पर्रीकाराचे लागीं येवंक मनाय। पर्रीकाराच्या हातांत दिला ती प्रत्येक फायल स्प्रे मारून करता सॅनिटायज। पर्रीकाराच्या फ्लॅटा कडेन 108 ॲम्ब्युलन्स वा घरांत डॉक्टर दवरूंक ना। कार्डियोलॉजी आनी एंडोस्कोपीचे 2 दोतोर जीएमसीत स्टँड बाय आसात। सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पर्रीकाराक सध्या तरी जीएमसीतले दोतोर तपासतले। फुडले उपचार केन्ना, कशें, कितें ते हेच दोतोर सांगतले। इतले मजगतीं मुख्यमंत्री पर्रीकार आदले भशेन फीट जावचो म्हूण भाईचे बरे मागपी आनी बीजेपी वाल्यांच्यो सगळे कडेन पुजा, होम, गाराणी चालूच। नमाजूय जाले। पणजे महालक्ष्मी देवस्थानात होम हवन जाले। थंय होमात पूत अभिजात पर्रीकारान पूर्णाहुती दिली। येणावळ मंत्री रोहन खंवटेन परवरे पुंडलीक देवस्थानात पुजा घाली। अंजुमन हायस्कुलात नमाज जाली। मडगांवकारांनी पिपळा पेडार दामबाबाक गाराणे घाले। श्रीस्थळ काणकोणा मल्लिकार्जुन देवस्थानात मृत्युंजय मंत्र जप जालो। 62 वर्सांचे उतार वयातूय हो हटयोगी पॅनक्रियाचे क्रिटिकल दुयेंसाक आटपना तो हेच इच्छाशक्तीचे बळार। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।